बसून फायदो ना फोटो कसो होईल आता चेअरमॅन तसे झाले तेव्हा तेकडे उलटा जे कितें ऑर्डर जी आसा पळय ती हायकोर्टांतल्यान आनी हांकां त्या पळय णव म्हणल्यार मार्केट बंद ना उलयले सगळे जाले म्हणटात ना मागीर चेअरमॅना कडेन हांव उलयलो हांव चेअरमॅनान कितें सांगलां म्हाका कोणाक बसपाक अलाव दिवपाक कित्याक सपोज सीओ सपोज लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक सोदता जाल्यार म्हाका मागीर मुखार मागीर सीओ कडेन भायले आतां म्युनिसिपालिटी आनी आमचे मातशे ते म्युनिसिपालिटी कितें म्हणटा ही प्रॉपर्टी बिलोंग टू म्युनिसिपालिटी ओन बट ही आमची फूल PDAची प्रॉपर्टी ही जे आमी जे लेटर आहा आनी जो प्लॅन आहा सगळो फूल काल आमी PIक सगळो दिल्लो आसा पातोडा पुलीस स्टेशनार सो तेंच्यांनी आमी आतां डेली आतां इतली वर्सां जाल्या म्हाका येयल्ले आतां 9 म्हयने जाले हेज्या पयलीं सुद्दां आमी कलेक्शन मारताले म्हणल्यार आमी ह्या अंडर HGPD ओके HGPD बिलोंग करता सो आमी कलेक्शन मारता सो रिसंट पयर एक तारखे साकून तेंगेले म्युनिसिपालिटी टेंडर जाल्लो आसा सो तेंच्यांनी मागीर कितें केलें तांकां की सांगलें कलेक्शन मारा म्हणून म्युनिसिपालिटी हे पडटा म्हणून बट ही पडना सो आयज फोर्सफुली पुलीस बी हाडून एक्चुअली सद्या अर्दे मारले तेंच्यांनी आमी बंद केल्ले आहा तेंगेले कित्याक आमचें जें आसा आमच्या MS मेंबर सेक्रेटरीन डायरेक्ट क्लियर इन्स्ट्रक्शन सांगलां जे कितें ही प्रॉपर्टी आसा ती डायरेक्ट आमकां पडटा म्हणल्यार HGPD पडटा म्हणून सो तेच आतां मुखाली डिस्कशन आतां पुलीस स्टेशनार वचपाचें आसा मेंबर सेक्रेटरी आनी COP थंय म्हणल्यार PIन सांगलां आपयता म्हणून कित्याक आतां ऑन टेबल डिस्कशन जातलें आज कलेक्शन कोणी केल्लें म्युनिसिपालिटीन कलेक्शन आमी मारतात आमी HGPDचे मारपाक मारले तेंच्यांनी सुद्दां अर्दी येवन मारला कित्याक पळय रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवन फायदो ना न्ही फाल्यां कशें आहा फाल्यां हितून वायटपण जातलें कोणाचें आमचें आनी तेंचें लोकांचे हांगा पळय हांगा दोन रातचे लोक येता हांगा 4-5 येता कित्याक 2 पयशे जोडटले म्हणून आमकां पळय टॅक्स दितले प्लस तांकां टॅक्स दितले हे तांकां फाल्यां जोडटले कितें आनी व्हरतले कितें घरान ते आनी आमकां टॅक्स दिले आनी तांकांय टॅक्स दिले जावपाना न्ही ते सो तेच जाता पळय आतां डिस्कशन आतां पुलीस स्टेशनार मोस्टली जातलें आतां म्हाका बी आपयलां आनी तांकां सगळ्यांक आपयल्ल्या जे म्युनिसिपालिटी कोणी टेंडर घेतला पळय तांकां आपयल्लें आसा नांव कितें तुमचें म्हजें नांव सायराज नायक माय नेम इज शेख जाहीद हांव होलसेल फीश मार्केट एसोसिएशन सद्याक त्या मार्केटान मातसो बोवाड चलता आमच्या होलसेल फीश मार्केटान की म्युनिसिपालिटीचो टेंडर खंय भायल्यान गाडयेचे कोणा टेंडर दिला ते आमकां कांय खबर ना आनी म्युनिसिपालिटीन आमकां कांय इन्फॉर्म बी केल्लें ना आतां कितें अशें आयकता की मातशें लोकांक त्रास जाता आमचे लोकांक खूब कळ्ळें तुका न्ही आनी चडशे आमचे हांव सांगता आमचे होलसेलाचे आमचे गाडी आसा ते कित्याक भायर बॉक्सां पडलेले आसता मातशे ते गाडयेन भितर गाडी आसता ती भायर येता आनी बॉक्सां घालता आनी वयता ते 2 मिनटां 3 मिनटां रोखडे वयता ते पूण तांकां तेंचेय पयशे घेता खंय कळ्ळें तुका न्ही गाडी मातशी उब रावली पयशे चार्ज करता ते म्हणजे ते थंय बोवाड जातले हेज्यान ते पार्किंग आसा ती मातशी गाडी पार्क केले पयशे घेता आनी हे सगळे आतां कन्फ्युजन जाल्लें आसा पयलीं आतां कोण पयलीं बरें आशिल्लें आतां सद्याक आतां मातशें गडबड जाल्ली आसा आतां सद्याक कितें चल्लां तें कांय कळना सगळे येवन पयशे मागता कळ्ळें तुका न्ही आनी हे सगळे हे एक्झॉशन चालूच आहा हे केन्ना एक्झॉशन बंद जावपा ना हांगाची मार्केटाची म्हाका दिसता हेतून गोवोरमेंटान कितें पूण एक्शन घेवपाक जाय म्युनिसिपालिटी जावं HGPD जावन तेमी एक्शन घेवपाक जाय आनी बेगीनचे बेगीन हे व्हडले जावपा पयलीं हे फुडें व्हडले जातले आतां हे व्हडले जावपा पयलीं मातशें ते काबार करपाक जाय बरे भशेन मार्केट चलपा आमकां जाय की एक न्यू मार्केट येता न्यू कॉम्प्लेक्स मार्केट येता तेज्या मार्केटान आमकां लफडे नाका बरे भशेन चलपा जाय म्हणून आमी सगळ्यांक कॉपरेशन दिल्लें आसा HGPDक आमची फूल कॉपरेशन आहा बरे भशेन मार्केट चलपा जाय आनी हो रोड मातसो क्लियर जावपा जाय थंयचो माडेराचो लोकांक त्रास जावपा जायना ताका लागून आमी कितें हेल्प जाल्यार आमी HGPD जावं म्युनिसिपालिटीक जावं आमचो हेल्प सदां आसा पूण हे एक्झॉशन बिजन कितें आहा न्ही हे सगळें बंद जावपा जाय वेवस्थीत जावपा जाय बरे भशेन कलेक्शन कितें तुमी मिनिमम कितें घेया कितें करता ते पूण लोकांक त्रास करनाका हे लोक सगळे बारीक हे लोक सगळे गरीब लोक कळ्ळें तुका न्ही कोण धंदो करता हे करतात पूण पयशे इतले मारप ना चार्जीस कळ्ळें तुका न्ही आनी कोणे आतां क्लियर करपाक जाय ते कितें चल्लां तें हांगा कोणाक खबर ना कोणे कितें मारता येता पयशे करता वता करता इतलेंच आनी कांय सांगपाचें ना म्हाका चड